2014 पंतप्रधान झाले त्या दिसापासून आतापर्यंत या 11 वर्सांत जो तांणी संकल्प घेतिल्लो तो संकल्प तांणी सिद्धीक व्हेलो आणि त्या खातीर काल तांच्या 11 वर्साच्या कारकिर्दीक आमी अभिनंदनय करतना फुडल्या कारकिर्दीक आमी शुभेच्छा दिता आणि त्याच बरोबर संपूर्ण भारतभर हो 11 वर्साचो कार्यक्रम आमी साजरो करतात. त्यानुसार माननीय JP नड्डाजी हांचे देशाक संबोधून पत्रकार परिशद जाली आणि आज सगळ्या भारतभर सगळ्यो ज्यो स्टेट्स आसा अक्रॉस स्टेट सगळे कडेन मुख्यमंत्र्याचें संबोधन ह्या 11 वर्साच्या निमतान आसा. हांव त्या निमतान मागता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांचे कडेन की 11 वर्साच्या सुवर्ण काळाच्या संकल्प से सिद्धी तक ह्याच्या संदर्भात पत्रकारांक तशेंच गोंयकारांक तांच्यांनी संबोधन करचें. नमस्कार. आमच्या मदीं आसात आमच्या पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष बबदामू नाईक. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या 11 वर्साच्या कार्यकाळ पुराय जाता आणि मोदी 3.0 हेका 1 वर्स पुराय जाता. डबल इंजिन सरकाराक गोंयांतूय बी 11 वर्सां पुराय जाता आणि ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या हाच्या 11 वर्साच्या संकल्प से सिद्धी आमी सुरवात करता आसतना अच्छे दिन आने वाले हैं हे 2013 आमची टॅगलायन आशिल्ली. अच्छे दिन आने वाले हैं आणि आज आमी सांगता की अच्छे दिन आ गए हैं. अभी विकसित भारत 2047 चे स्वप्न आज आमी पळोवपाक लागल्या आणि हे सगळें सांगता आसतना हो विकसित भारताचो अमृत काळ आसा. सेवा सुशासन गरीब कल्याण हाजी 11 वर्सां आमी पुराय केली आणि हे सगळें करता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी क्लीन इंडिया पासून स्वच्छ भारत अभियाना पासून सुरवात केल्लें मिशन हे आज फिट इंडिया पर्यंत आसा. हांव क्लीन इंडिया मुद्दामून सांगता सगळ्यात पयलें मिशन जर ह्या देशात खंयचें सुरू जाल्लें जाल्यार स्वच्छ भारत अभियान. आणि या स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत पुराय देशभर कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत हो देश आज स्वच्छ जावपाक लागलेलो आसा. हो स्वच्छ जावपाक लागलेलो आसा म्हणजे पुराय स्वच्छतेच्या बाबतीतूय बी आणि करप्शनाच्या बाबतीतूय बी तुम्ही मुद्दामून जर पळयशात 11 वर्साच्या कार्यकाळात मोदी सरकाराचेर एक सुद्धा कसल्याच करप्शनाचो डाग आसचो ना. म्हणून आमी म्हटलां की स्वच्छताय बी आणि करप्शन फ्री अशा पद्दतीचो हो सरकार आसा. ह्या सरकाराच्या 11 वर्साच्या कार्यकाळात 140 करोड ह्या देशवासियां खातीर वेगवेगळी स्वप्नां दाखयली आणि ती स्वप्नां पुराय करपाचो हो कालखंड माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळात जालो. सदोदीत आमी आपल्या हे सगळे हे सांगता आसतना वेगवेगळे विशय माननीय मोदीजीच्या हातूंतल्यान आयले. तितूंतल्यान रिस्पॉन्सिव्ह गव्हर्मेंट, रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट, अकाउंटेबल गव्हर्मेंट आनी रिफॉर्म, परफॉर्म अँड ट्रान्सफॉर्म ह्या 3 गजालीचेर ह्या सरकारात काम केलां. तुम्ही जर पळयशात वेरियस रिफॉर्म ह्या गव्हर्मेंटात हाडले, वेरियस ट्रान्सफॉर्मेशन. रिफॉर्म म्हणण्यापेक्षा ओल्ड कायदे जे आशिल्ले ते काडून उडोवपाचें काम सुद्दां म्हणजे आमी काही काळ 75 वर्सां जाली जाल्यार पोर्तुगीज रिजमाचे तशेंच कायदे तशेंच कंटिन्यू केल्ले. ते काडून उडोवप ही काळाची गरज आशिल्ली. ते काडून उडोवपाचें काम केलें. ट्रान्सफॉर्मेशन जेका आमी म्हणटा इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्युमन रिसोर्स हितून खूब मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफॉर्मेशन जर केन्ना जालें आसत जाल्यार ते आतां जालें. पयले फावटी प्रत्येक फावटी तुमकां ह्या 10 वर्साच्या अमृत काळात दिसून येता. अँड द पब्लीक पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो अँड पब्लीक पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट मेकिंग ऑल्सो. हांवें मुद्दामून मेन्शन करता कारण PPP तत्वाचेर वेरियस प्रोजेक्ट पयले फावटी सक्सेसफूल जावपाक शकता हे माननीय मोदीजी दाखयले. आणि सातत्यात आमी म्हणटा तशें पब्लीक पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग हे पयले फावटी सरकाराचो ध्येय आनी उद्देश ह्या सगळ्या बाबतींत आमकां दिसता. आणि तेकाच लागून आमी म्हणटा की अब विकास है, आविष्कार है और नवचार है हे सातत्यात आमकां सगळ्या जाणांक दिसूंक लागलेले आसा. हे सगळें करता आसतना हांवें जशें क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया म्हटलें म्हणजे डिजिटल इंडिया सुद्धा कॅम्पेन ही ह्याच कार्यकाळात सुरवात जाली. आमकां डिजिटल इंडियाच्या बाबतींत तेज्या पयलीं केन्नाच अशा पद्दतीन डिजिटली कंट्री ट्रान्सफॉर्म जाता आसतना मेळूंक नाशिल्ली. DBT सारकेली योजना डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हणजे दिल्लींतल्या म्हाका सांगपाक खूब अभिमान दिसता की कालच्या 11 वर्साचो पिरियड आमी पुराय करता आसतना 33 स्किमी केंद्र सरकाराच्यो गोंयांत कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट केला हो कार्यक्रम कालच्या राजीव कला मंदिरात आमचे सगळे आमदार मंत्री सगळे आसतना आमी केलो. आणि ते 33 कार्यक्रमांतल्यान
केंद्र सरकाराचो आस्पाव आशिल्लो. म्हणजे केंद्र सरकाराच्यो युतीक आमी स्टार्टअप इंडिया आनी स्टँडअप इंडिया म्हणटा आसत जाल्यार वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप इंडिया कोणी गोंयांत केलें केंद्र सरकाराची मदत घेवन त्याचें फेलिसिटेशन केलें. आमी पळयतात की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी PM जनमन उलयतात. आतां जनमन म्हणजे कितें तर अजुनूय बी खंयची अशी ट्रायब उरले आसत जाल्यार ताका मेन स्ट्रिमीन हाडप हें काम हे माननीय मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात केलां. माननीय मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात सगळ्यांत कितें मता खातीर ना तर पुराय देशाचो विकास जाता आसतना तो अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर जावचो म्हणून गोंयांत आशिल्ली वादळमाऱ्या कम्युनिटी हांकां मेन स्ट्रिमीन हाडपाचो प्रयोग हो आमी पयले फावटी केलो. काल तांकां भितरले 8 ते 9 जाणांक आपयले. भितरले 4 ते 5 जाण जे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजने खातीर इलिजिबल आशिल्ले तांकां दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो फायदो हो आमी कालच्यान दिलो. थोड्या जाणांक सिनियर सिटीजनचे कार्ड्स दिली. आमचो प्रयत्न आसा की 2 जाग्याचेर कम्युनिटी ही रावता पेडण्यान आनी निरंकाल हांगासर तांकां पूर्णता मेन स्ट्रिमीन हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. जनमन योजनेच्या अंतर्गत अशा पद्दतीच्या ट्रायब्सांक मेन स्किमीन हाडप हो आमचो पयलो उद्देश आशिल्लो आनी तें काम आमी यशस्वी केलें. ह्या देशांत आयुष्मान भारत योजना म्हणजे पळयताले की जेन्ना मेडिकल ट्रिटमेंट घेवची पडटा ती इतकी कॉस्टली जाल्ली इट इज नॉट एफोर्डेबल. आमच्या फक्त गोंयांत आमी भाग्यवान आशिल्ले की आमकां DDSSY कार्ड आमचें सुरवात जाल्लें दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना पण पुराय भारतभर अशा पद्दतीची योजना नाशिल्ली. ती आयुष्मान योजना म्हणजे 5 लाख रुपया पर्यंतचो मेडिकल इन्शुरन्स इन प्रायवेट हॉस्पिटलांत फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट ही संकल्पनाच मोदी सरकारात मांडली आनी गरिबाक ट्रिटमेंट घेवपा खातीर पुराय मदत जर कोणी दिली आसत जाल्यार ह्या आयुष्मान योजनेच्या अंतर्गत ही योजना सुरवात जाली. पयले फावटी आमी मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया हो आमी कार्यक्रम हो यशस्वी रित्या करून दाखयलो आनी आज कितलेशेच प्रॉडक्ट हे आउट ऑफ द इंडिया हे वचपाक लागलेले आसा. आनी ह्या सगळ्याचो परिणाम देशाची अर्थवेवस्था ही 10च्या सकयल आशिल्ली त्या 4थ्या नंबराचेर हाडपा खातीर हाजो खूब मोठो आस्पाव जो आसा पळय न्ही हो आमकां दिसून आयिल्लो आसा. आनी हे जर सगळे रुटीन पळयत जाल्यार अश्यो वेरियस स्कीम आनी वेरियस योजना आमकां सातत्यात दिसून आयल्या. हे सगळे सांगता आसतना आज भारतांतलो युवक हो आपलो करियर ऑपॉर्च्युनिटी आपल्याक कशा पद्दतीन मेळटा हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान ताका आव्हान करूंक सोदतां की तेणी मुद्दामून माय भारत हो पोर्टल पळोवचो. माननीय मोदीजीचें सरकार हे 4 पिलरांचेर चलता. आमच्या खंयच्या जातीच्या आधाराचेर आनी धर्माच्या आधाराचेर मोदी सरकार चलना. इट इज एन युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. आनी ईच एंड एवरी स्कीम ही ह्या 4 कंपोनंटाक आयोजीत केल्ली आसा. तुम्ही जर काढून पळयशात देशात पयले फावटी स्कील डेव्हलपमेंट नावाचें नवीन मंत्रालय सुरवात जालें. गेल्या 60 वर्सां कोणीच म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंट हेजो विचार करूंक नाशिल्लो. म्हणजे हाताक जर ग्रॅज्युएट आसप आनी बेकार आसप आमी म्हणटात त्या ग्रॅज्युएटाक जर ताका स्किलिंग केलें, रिस्किलिंग केलें, अपस्किलिंग केलें हे नवीन मंत्रालय सुरवात केलें आनी तेज्या मार्फत प्रधानमंत्री कौशल्य योजना हो कार्यक्रम पुराय देशभरांतल्यान सुरू करून करोडांनी युवक आज स्किल्ड जाता तांकां काम मेळटा. इंटर्नशीप, फेलोशीप आनी एप्रेंटिसशीप हो प्रोग्राम्स आमच्याच सरकारान सुरवात केला जेच्या कारणान एक वर्क कल्चर पुराय देशात आमकां दिसपाक लागलेलो आसा. आनी हेका खरोखरूच म्हणजे दीस इज एन यूथ पावर. आमी जेन्ना म्हणटा की हो देश युवा आसा त्या खातीर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आयली. 48 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी देशाची नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आयली. तितून इट इज एन वेरियस ऑप्शन्स इज अवेलेबल फॉर यूथ म्हणजे वेगवेगळें शिक्षण घेवपा खातीर आनी डिग्रीज डिप्लोमा ह्या पद्दतीची नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आमी हाडपाक शकले. आमी जेन्ना नारी शक्तीचो विशय करता तेन्ना म्हाज्या भाशणांतल्यान आमी सुदोदीत सांगता नॉट ओन्ली द 33% रिजर्वेशन्स 3 तलाक सारको डिसिजन घेवपाचें काम मोदी सरकारान केलां. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीजच्या मार्फत आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एक नारी सक्षम करपाचें काम म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली द फार्म बेस्ड बट नॉन फार्म बेस्ड बिजनेसीस हे करपाचें काम पुराय महिलांच्या खातीर घेतलां. 340 कोटीचो टर्न ओवर महिलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी गोंया सारकिल्या ल्हान स्टेटीत केलो ह्या 10 वर्सांनी. दीस इज अ बीग अचिवमेंट फॉर द गोवा स्टेट. तो पुराय देशात कितले करोड रुपया हे विदाउट एनी गॅरंटी तुम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुपांक महिलांक दिले आसतले हाजो विचार तुम्ही करात.
म्हणजे अशा पद्दतीच्यो मेजर डिसिजन हे सगळ्यो माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळात आम्ही घेवपाक शकले आणि म्हणून तर आज माननीय मोदीजीच्या सरकारांतले आम्ही सगळे म्हणजे खंयसरूच देशाच्या सेक्युरिटीच्या बाबतीतूय मात सुद्धा कॉम्प्रमायज करूंक ना. म्हणून तुम्ही फाटल्या 10 वर्सांचो जर कार्यकाळ काढून पळयशा आसत जाल्यार सर्जिकल स्ट्रायक आसतलो, ऑपरेशन सिंदूर आसतलो. म्हणजे हे जर केन्ना घडून आयले आसत जाल्यार ते मोदीजीच्या कार्यकाळांतूच म्हणजे आमी सीमा आमच्यो स्ट्रॉंग करपाचें काम आणि सैन्याक ताकद दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार हे मोदी सरकारांत केलां. म्हणून म्हणजे आमी 370वें कलम रद्द करून जम्मू आणि काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक हे साध्य करून दाखयलें. आमी हे सांगता आसतना सातत्यान सांगता आमकां फक्त म्हणजे सरकार येवपाक जाय म्हणून न्ही तर आमकां आमी जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है हे ध्येय घेवन काम करपी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार. जेन्ना ते आमकां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येयलें तेन्ना आमी दाखोवन दिलें की जम्मू आनी काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक आसा. हे सिद्ध करपाक आमी खंयसरूच विसरूंक ना. आनी हे सगळें फुडें व्हरता आसतना आमी पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो न्यू अचिवमेंट्स ज्यो आसा पळय न्हू सगळ्या सेक्टरांत आमच्या सरकारान सदोदीत केल्या. जेम पोर्टल सारकिलो विशय म्हणजे आमी पळयता की सरकाराक जर एमर्जन्सी प्रॉडक्ट घेवपाक जाय आसत जाल्यार जेम पोर्टलाचेर एके वाटेंतल्यान जो प्रोड्युसर आसा आनी दुसरे वाटेंतल्यान कस्टमर्स आसा ताका डायरेक्ट परचेस करपाचो डिजिटल प्लॅटफॉर्म जर केन्ना एवेलेबल जालो आसत जाल्यार तो ह्याच कार्यकाळात एवेलेबल जालो. ओके, अशा पद्दतीचे सगळ्या जाणांक बऱ्यो संद दिवपी हे सरकार आसा आनी अशाच पद्दतीच्यो न्यू अचिवमेंट ह्यो सदोदीत गव्हर्मेंटाक आमी करता आसतना पळयला. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशाचे पहिले प्रधानमंत्री आसात. राष्ट्रपती महात्मा गांधीच्या उपरांत रस्त्याचेर झाडू घेवन जर कोण पयलीं देंवले आसत जाल्यार ते मोदीजी आसतले. तुम्ही म्हाका मुद्दामून काडून दाखयात फाटल्या 75 वर्साच्या कार्यकाळात खंयच्याच पॉलिटिशियनचो एखादो फोटो झाडू घेवन रस्त्यार सारन मारता आसतना दिसता जाल्यार दाखोवचो. ओन्ली अँड ओन्ली द मोदीजी जे गांधीजीच्या उपरांत हे मोदीजीच दिसल्या. अँड इट इज नॉट जस्ट फॉर द शो म्हणजे ते फक्त दाखोवपा खातीर म्हणून नासले तर तेंच्यांनी स्वता आयजूय बी ते कंप्लिटली मॉनिटर करता. आयजूय बी प्रत्येक देशांतले स्वच्छता कशा पद्दतीत चालू आसा तेंच्यांनी गोंयाची फाट हाच्या खातीर थोपटल्या. तांच्यांनी आमचो वर्च्युअल प्रोजेक्ट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट उद्घाटन केला ही गोंया खातीर गौरवाची गोष्ट आसा. कारण हे सगळें म्हणजे आमी इनोव्हेशन आनी टॅक्नॉलॉजीचो विचार करता आसतना हो देश स्वच्छ उरचो हे बी तेंचें स्वप्न आसा. म्हणून तर ते सातत्यान अशा पद्दतीन हाचेर वेगवेगळें काम तांच्यांनी पुराय फाटल्या 11 वर्साच्या कार्यकाळात तांच्यांनी पुराय केलां. आमी हे सगळें सांगता आसतना मुद्दामून म्हणजे गोंयांत केल्ल्यो अचिवमेंट सगळ्यो तुमच्या मुखार आसा. तुमी सगळ्या जाणांनी गोंयांत केल्ल्यो वेगवेगळ्यो अचिवमेंट सातत्यान आमच्या वेगवेगळ्या भाशणांतल्यान सदोदीत तुमी आयकला. आमी पळयता की जेन्ना अमृत काळाचो विचार जाता तेन्ना आमी म्हणटा की एम्पॉवरिंग टू द अमृत पिढी फुडल्या येता त्या 25 वर्साच्या काळात आमचे तरणाटे ही पिढी जी आसा ही विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपाचें नवें युग हे जर कोण करूं शकता आसत जाल्यार ते फक्त आनी फक्त तरणाटे करूं शकता. म्हणून स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, रिसर्च, इनोव्हेशन हातूंत भर दिता आसतना IITs, NITs, एम्स हाची संख्या देशात डबल जाली. मुद्दाम तुम्ही जर फिगर काढून पळयशात आत्ता हांवें फिगर घेवल्यो ना बट हेची संख्या देशात पुराय डबल जाल्या. सगळी कडेन म्हणजे ऑल सेक्टरात इन्क्लुडींग द मेडिकल कॉलेजीस आसली तेच्या पेक्षा डबल सीट आज मेडिकल कॉलेजीचे आज हांगासर आसा. आमी सगळे जाण सतत्यात OBC, SC, ST हांच्या रिजर्वेशनाचेर उलयताले पण माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळात EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन हाचो केन्नाच विचार ह्या देशात 60 वर्सां पयलीं केलो ना. की जनरल कॅटेगरीतूय बी गरीब हो कन्सेप्ट आसा आनी त्या गरिबा खातीरूय बी रिजर्वेशन मेळपाक जाय म्हणून EWS ही नवीन संकल्पना माननीय मोदीजीत मांडली आनी तेजें इम्प्लिमेंटेशन आयज पुराय आमकां जाता आसतना दिसता. म्हणजे आमी सातत्यात पळयता की शेतकरी हो अन्नदाता आसा आनी त्या शेतकऱ्या खातीर आयज किसान क्रेडिट कार्ड आसतले, सॉयल हेल्थ कार्ड आसतले, KCC आसतले अशा पद्दतीच्या सगळ्यात आनी ड्रोन एग्रीकल्चरात पावयलो. म्हणजे टॅक्नॉलॉजी ड्रोन ना जाल्यार आज पर्यंत आमी म्हणटाले की टेक्नॉलॉजीचो उपयोग एग्रीकल्चरान केन्नाच केलो दिसूंक ना.
म्हाका खूब अभिमान। हांव पयर रायच्या फार्मात गेलो, फादर जॉर्ज हाणें सांगलें की हे आपल्याक म्हणजे 40,000 वयलें शेत 40,000 40 लाख पर्यंत शेत तेणी मॅकनायज्ड करपाचो प्रयोग थँक्स टू द मोदी गव्हर्मेंट, थँक्स टू द डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट, हे हांवें सांगूंक ना, फादर जॉर्ज हांणी सांगलें 40,000 वयल्यान 40 लाख शेत जर तो मॉडर्न म्हणजे ड्रोन स्वताचो पयलो ड्रोन जर गोंयांत कोणी हाडलो जाल्यार फादर जॉर्ज ताणें तेजे ट्रेन केलें। ओके, आतां उरलेले 10 ड्रोन आमच्या गोंयांत येवपाचे आसा। ड्रोन दिदी संकल्पना ही माननीय मोदीजीच अस्तित्वात हाडली, म्हणजे एखादी आमची महिला भगिनी सुद्धा ड्रोन ऑपरेट करू शकता, त्याचा शेतात उपयोग करू शकता, इतक्या बऱ्या पद्धतीचे आम्ही सरकार ह्या हेका दिला। इट इज एन इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ फॉर ऑल। आम्ही पळयता की इट इज पर्टिक्युलर खंयच्या कंपोनंट खंयच्या स्टेटी पुरते न्ही, तर सगळ्या खातीर मोठ्या प्रमाणात आम्ही इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ ही संकल्पना मांडली। नेशन फर्स्ट, नॅशनल सेक्युरिटी फर्स्ट अँड फॉरेन पॉलिसी तुम्ही जर पळयशात जाल्यार मोठ्या प्रमाणात फॉरेन पॉलिसीज बदल करून आमचो देश प्रथम आणि सेक्युरिटी प्रथम हाज्या व्यतिरिक्त खंयसरूच कॉम्प्रोमायज केन्नाच करूंक ना। तुम्ही सगळ्यो म्हणजे जाल्ल्यो कॉन्फरन्सीस पळयात, इन्क्लुडींग द गोंयांत वेगवेगळ्यो 2-3दा म्हणजे फॉरेन मिनिस्टर गोंयांतूय आयिल्ले, आमकां G20 आसतल्यो बाकीच्यो, अशा पद्दतीचो भारत देश म्हणजे दिल्ली न्ही तर पुराय देशात अशा पद्दतीच्यो कॉन्फरन्स ऑर्गनायज करून पुराय देशांतल्यान आमी हो देश हो वेगवेगळे म्हणजे विविध संस्कृतीन नटलेलो आसा हें दाखोवपा खातीर माननीय मोदीजी सदोदीत खूब बऱ्या पद्दतीचें काम केल्लें आसा। आमी हेल्थ केअर फॉर ऑल हें सांगलें हांवें तुमकां, नारी शक्तीचो सन्मानाचेरय हांव उलयलो। ओके, इन्फ्रा एट स्पीड तुमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो पुराय सगळो पळयलाच, बट त्याच बरोबर आमी सातत्यात म्हणजे मेट्रोज वेगवेगळ्या सिटींनी ह्यो ज्यो हाडल्यो, एअरपोर्टची संख्या डबल जाली, रेल्वे स्टेशनची संख्या डबल जाली। मुद्दामून तुम्ही फिगर काढून 87 एअरपोर्ट्स आशिल्ल्यात, मोर दॅन 150 एअरपोर्ट्स आसात देशांत। म्हणजे कनेक्टिविटी खातीर कितल्या स्पिडीत इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जावपाक लागला तेंय पळयात। आमी ईज ऑफ लिव्हिंग आनी हॅपिनेस इंडेक्स हो लोकांचो वाडचो हाज्या खातीर सातत्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे सदोदीत काम करीत आसता। आनी तेकाच लागून आमी म्हणटा की मोदी है तो मुमकीन है, हो आमचो सिर्फ एक नारो न्ही, तर हो जो आसा पळय न्ही, इट इज एन रियलिटी आसा। मोदीजीच्या हितूंतल्यान आमी हे करून दाखयलां म्हणून। आनी विकास बी विरासत बी, म्हणजे आमी विकास करता आसतना आमची विरासत खंयसरूच विसरूंक ना। तुमी पळयशा आसत गोंयांत सुद्दां आग्वाद जेल म्युझियम आमी कित्याक कंप्लीट करपाक शकले, विथ द सपोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 28 कोटी रुपया तो जेल म्युझियम म्हणजे तो पडूंक पावलो। म्हणून आमी म्हटलां की इट इज एन विरासत आनी विकास ह्यो दोनूय गजाली आमी करपाक शकले। ह्या हातूंतल्यान पयले फावटी म्हणजे आमी एका वुमन लेड गव्हर्नन्स म्हणटा, महिलांचो गव्हर्नन्सांत पॉलिसी मेकिंगान सातत्यान आमकां दिसता आनी तो सहभाग खूब मोठ्या प्रमाणात आसा। झिरो टॉलरन्स टू टेरर ही पॉलिसी सरकारान वापरल्या, म्हणजे आतंकवाद आनी नक्षलवादाचो पुराय नयनाट करपाचो ठरयला आनी त्या खातीर आतंकवाद घुसून आमी मारतले हें आमी सातत्यान सांगलें। देशांतलो पुराय 4 स्टेटींनी आशिल्लो नक्षलवाद आज सगळे जाण सरेंडर करपाक लागलेले आसा। जावं ते गडचिरोली सारकेल्या महाराष्ट्रात आसतले, छत्तीसगड आसतले, मध्य प्रदेश आसतले किंवा बाकीच्या स्टेटींतलो सगळो नक्षलवाद आज सोंपपाक पावल्लो आसा। आनी पॉलिसी आसा आमच्या माननीय होम मिनिस्टर हांची की येता त्या 2026 पर्यंत नक्षलवाद जो आसा ह्या देशांतलो पुराय सोंपतलो, हातूंत आमकां 100% आमकां खात्री आसा। चंद्रयान आमी लॉन्च करपाक शकले, म्हणजे तुमी विचार करात देशाचो सर्वांगीण विकास करता आसतना सगळ्या बाबतींत आमी एकदम फुडें एकदम डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत फुडें आसा। पयले फावटी ह्या देशांत आयुष नांवाचें नवीन मंत्रालय जालें, म्हणजे आयुर्वेद आनी योगा हाका केन्नाच कोणी भर दिवंक नाशिल्ली। आनी हें करता आसतना इतकेंच न्ही तर इंटरनॅशनल योगा डे म्हणजे भारताचो योगा इंटरनॅशनल पावोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तें मोदी सरकारान केलें। 180 कंट्रीनी इंटरनॅशनल योगा डे जाता, म्हणजे इट इज एन इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड। आज पुराय सगळी कडेन म्हणजे आमी हे सगळी कडेन पावोवपाचो हें जो आसा पळय हें केलां। म्हणून माननीय मोदीजीच्या 11 सालाच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी आमचे सगळें काम सगळ्यांच्या घरा पर्यंत पावचें, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ह्या वेगवेगळे कडेन संकल्प से सिद्धी
मेळावे ऑर्गनायज करतले, प्रत्येक घराघरापर्यंत लिफलेट पावयतले, पॅम्पलेट्स पावयतले आणि सगळ्यांच्या पर्यंत हे पावोवपाचें काम आमी सुरवात केला. म्हाका खात्री आसा की येता त्या काळात ह्या पद्दतीच्यो सगळ्यो ह्यो बुकलेट्स ज्यो आसा पळय ह्यो आमी सगळ्यांच्या पर्यंत पावून लोकां पर्यंत म्हणजे इंटलेक्च्युअल लोकांच्या बरोबर गरीबांतल्या गरीब लोकांक सुद्दां हे कळपाक जाय की माननीय मोदीच्या सरकारात 11 वर्सांच्या कार्यकाळात देशात आणि राज्यात काम कितें केलां. आज खरें म्हटल्यार हांव आमच्या राज्यांतली कामां उलोवंक ना, कारण तुमी सगळे जाण गोंयकार आसल्या कारणान 11 वर्साचे गोंयांतले डबल इंजीन सरकारात कितें केलां हें तुमच्या मुखार आसा. हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. तुम्हीच सगळ्या जाणांनी आपल्या प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांच्या मुखार सदोदीत दवरला. तुमचें सहकार्य फाटलीं 11 वर्सां आनी गोंय सरकाराक 13 वर्सां तुमी सहकार्य केलां. हाज्याच सारकेलें सहकार्य फुडेंय मेळटलें हाची अपेक्षा करता आणि परत एकदा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय मोदीजी आणि त्यांची पुराय कॅबिनेट हांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. गोंय सरकारच्या वतीन तांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. धन्यवाद. हे 11 वर्साचे बुकाचे आमी आतां हें विमोचन केल्लें आसा तें फक्त पत्रकारां खातीर आसतलें. कॉपी हांगसरल्यान कलेक्ट करपाची वतली मेळ्ळी आनी पूर्ण बुक सांग रायकार. अमृतकाल 2047 हे टार्गेट दवरला देशा खातीर. तुम्ही डेडलायन आयल्यान हाडून गोवा विकसीत गोवा 2037 दवरला. ही 10 वर्सां वाचल्या कारणान गोंय जे लेट मुक्त जाल्ले आणि गोंयाची थोडी तूट जाल्ली म्हणजे 17 वर्सां लेट गोंय जाल्ली ती भरून येतली तुम्ही डेडलायन आयल्यान. आम्ही विकसित भारत 2047 हाजेर आधारीत विकसित गोवा 2037 म्हटलां. कारण तुम्ही जर गोंयांत पळयशात जाल्यार गोंय पर कॅपिटा इन्कमच्या बाबतीत हायेस्ट आसा. गोंय एक खूब बारीक राज्य आसा. माननीय मोदीजीच्यो 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम ज्यो तेंच्यांनी 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम आमकां दिल्ले भितरले 80% प्रोग्राम हे 100% अचीव करपी गोंय हे पयलें राज्य आसा. तुम्ही जर मुद्दामून काढून पळयशात हर घर नल से जल पासून हर घर शौचालय पर्यंत, हर घर बिजली पासून ते हर घर गॅस पासून ते हर घर दिव्यांग इक्विपमेंट पासून ते हर घर इन्शुरन्स पर्यंत हे जर आमचो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेच्या अंतर्गत आमी हे सगळे बेगीन अचीव करपाक शकला. आतां आमी जर टार्गेट दवरला की विकसित गोवा 2037 इन ऑल सेक्टर हाजो टार्गेट विजन डॉक्युमेंट आमचो तयार जाता. मॅक्स टू मॅक्स आमचो 19 डिसेंबर पर्यंत तयार जातलो आणि अकॉर्डिंग टू दॅट विजन डॉक्युमेंट आमी एक्ट लावपाक सुरवात करतले आणि 37 पर्यंत हो विजन डॉक्युमेंट पुराय करतले. सीएम तुम्ही देशाच्या जे उलयले पंतप्रधान आनी सगळ्या 11 सालाचे उलयले करप्शनाचो एक पूण डाग ना म्हणल्यार देशाचे गोंयच्या हेजेर तुजें मत कितें. गोंयचे तुमचो एक मिनिस्टर हे पळय हांवें तुका परत एकदा सांगता. हांव तुका जस्ट हेजेर एक्सप्लेन करता. निव्वळ आमचें सरकार जें आसा पळय हे गुड गव्हर्नन्स डिजिटल गव्हर्नन्स दिवपी सरकार आसा. जरी कोणी कितें सांगलें आसा जाल्यार तेजें एक्सप्लेनेशन प्रत्येका कडेन मागलां. हांव सांगता आज पर्यंत आमचें सरकार एक खूब बरें प्रशासन आनी लोकांक सेवा दीत आसा. एक गजाल आसा आमी स्वच्छ गोंय नितळ गोंय ही मोहीम ही खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात आसा. तुम्ही जर पळयशा आसत जाल्यार ताका लोक सहभाग म्हणजे जाका आमी जनभागीदारी ही खूब इम्पॉर्टंट आसता. सरकारान एकदां निवळ केलें आनी परत तें आपूण हाडीत रावलें हें जावचें ना. बट ताच्या बरोबर जनभागीदारी ही सगळ्या लोकांनी जर सहकार्य करीत जाल्यार स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय हे आमी खूब मोठ्या प्रमाणात दवरतले. तुमचो टीसीपी मिनिस्टर एक मिनिट. त्याच्यानंतर आता विश्वजित राणे हे मंत्री 11 वर्साचे आज आयचो विषय जो आसा ताजेर जाय जाल्यार परत केन्ना तरी उलोवया. आयचो विषय हो 11 वर्साच्या उबरावन दिता तरी घे राव